आरोग्याची भाग्य तांतू आमगेल घर कडे ल्हान भुरगे चेडूं असल्यारी आमी तांगेले आरोग्याचेरी चिके चड लक्ष दिवका. ह्या पावसाळीचे म्हयनेंतू चेडूंक तांगेले आरोग्याचे वेरी उतार चढाव जेवचे आमी मस्त पळोवचे मेळटा. अशें जाल्यारी हे चेडूं वयरी तसल एक समस्येचे समाधान कसले हाजे प्रतिबंध आमी कशी कोरेत म्हूण आमी आयच्या उपाख्यानांत पळया. नमस्कार, हांव सुचित्रा शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आमी आरोग्य भाग्याचे 20चे उपाख्यान म्हळ्यार 20th एपिसोडाक येवन पावल्यांची. आजी आमी चयन केलेलो विशय भुरगेपण, प्रिव्हेंटिंग द डिसीजेस इन द चाइल्डहुड. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आमगेल मध्य आज आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध चेडूंवाले तज्ञ डॉक्टर मारियो बुकेलो हानी. डॉक्टर मारियो जोसेफ बुकेलो, हांव तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत करता. थँक्यू. डॉक्टर मारियो बुकेलो हानी हांगेले MBBS पदवी कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज सावन फावो कोरनो. नंतर तांगेले MD इन पीडियाट्रिक्स फादर मुलर्स मेडिकल कॉलेज सावन प्राप्त कोरनो. नंतर नियोनेटल मेडिसिनांतू हानी फेलोशिप प्राप्त केलेस. प्रस्तुत हानी कोडियालाचे फादर मुलर्स मेडिकल कॉलेजांतू असिस्टंट प्रोफेसर जावन आसाची डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स अँड नियोनेटॉलॉजींतू. आनी तांगेले क्लिनीक SCS हॉस्पिटलांत आसा आनी थंय तांणी तांगेले वैद्यकीय सेवा दिता आसाची. डॉक्टर मारियो, आमी आतां चेडूं म्हणटना आमी एक चेडटाक प्रथम जावन एक पिडियाट्रिशनाक दाखोवका जाल्यार ते केदार येवका म्हळ्यार एक बायल मनशान गर्भावस्थेंत आसतनाच येवका गी न्हय चेडणान जेत्तर आयल्या पावता. So 99% भुरग्यांक it is mostly after delivery जाल्ल्या मागीर we will first see the child at the time of the birth. Only around 1% of the 1% चे उणे की ते डिलिव्हरी जावचे पयले if there is a risk आल्यार तुमचे gynecologist तुमकां सांगतात there is some risk for the baby and most preterm premature baby delivery चे risk आल्यार then you will have to meet the pediatrician or neonatologist before the onset of the delivery to know तुमकां कळी जे what is the steps काले काडूंक आसा मुखार. otherwise 99% it is delivery जावचे नंतर. so first visit will be by the pediatrician at the time of the delivery to see if the भुरग्याचे पुरा growth पुरा normal आसा म्हण पळोवंक. and he will त्या वेळा तुमकां डायरेक्ट करता की once you go home what to do what not to do. मागीर तुमकां केदळा next visit तुमकां at 45 days तुमकां आपयतात. at 45 days तुमकां आपयतात for not only for the growth assessment ताचे वाडावळ पळोवंक but also for development बेळावणिगे पळोवंक तुमकां आपयतात. so that first visit will be at 45 days after the time of birth. ताचे नंतर doctors will advise you at time to time when to come for both growth as well as development म्हळ्यार वाडावळ प्लस बेळावणिगेचे assessment तुमकां आपयतात. होय होय. आता तुम्ही तुमगेले स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार हाय रिस्क नियोनेटल केअर म्हणून बरयला. ये म्हळ्यार शैशवावस्थे नवजात शिशूंक गेले येवचे तांगेले तसल हाय रिस्क त्या तुम्ही पळोवन घेताची म्हणून हे हाय रिस्क नवजात शिशू कसं पुरो आसता. सो अंतू मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार इंट्रायुट्राइन ग्रोथ प्रॉब्लेम आल्यार भुरग्यांक ग्रोथ समज जायना जाल्यार सो growth जायना जाल्यार then the baby will have to come out early. so most of these babies 57th babies are very low birth weight म्हळ्यार less than 2 kg less than 2.5 very low म्हळ्यार less than 1.5 kg and extremely low म्हळ्यार less than 1 kg चे उणे असता. 800 grams 600 grams preterm children. so these are the major high risk babies आम्ही handle करचे. and whenever we handle this it's just not the growth
growth only आमी पुराचे brain, eyes, heart पुराचे development पळोवन time to time assessment आसा, so that we try to gain the पोटा भितर खाली growth असता पळय, we try to simulate that outside. We cannot reach exactly like that, but we try to reach near that. So these are the high risk babies आम्ही पळोवचे in the neonatal care. आता 2 वर्सां वयली चेडवांक चडटी जेन्ना कसं म्हळ्यार आवस बापूस दोग जणे कामां वताची, तशें हांव तांणी कसं करता डे केराक आनी प्रमाण घालताची चेडवांक. घरकड कोणें जन असल्यार घरकडे दवरता, नातल्यार खंय भायर डे केराक गी, नातल्यार खंय स्कुलाक गी म्हूण घालताची. तसं चेडवालांतू म्हळ्यार तितली सान चेडवालांतू पळोवच्या मेळटा जाल्यार सामान्य समस्या कसो बरो आसा. So आता presently very common आमकां मेळटात, because दोनी पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स देखून त्या भुरग्यांक ते डे केरार घालतात. सो व्हेरी अर्ली डे केरार घालतात, इवन 9 months भुरग्यांक, 1 year भुरग्यांक डे केअर. नाव ह्या डे केरांत प्रॉब्लेम म्हणल्यार ओवर क्रावडिंग आल्यार 1-to-1 केअर ना, or at least 2 भुरग्यांक एक नातल्यार what happens is that spreading of infection. So एका भुरग्याक आल्यार डे केरांत 3 or 4 year भुरग्यांक खाली हे cold आनी आल्यार that will spread to the smaller child. And problem is that 1 वर्साचे सकयल्या भुरग्यांक हे पिडा फास्ट लागचे आनी more serious आसता. So whenever these children get these diseases from these little bigger children or toddlers, the smaller children will म्हळ्यार तांकां इल्ले चड जो जाता. So as much as possible day care घालतना we try to advise the parents to see that there is no overcrowding first. Second, very important to see that thanche hand hygiene is maintained. And third important thing is we insist that even on the at the daycare that a mask is worn so as to prevent a droplet infection, which is most common. So and all the other food items which has to be given to the burgyak kanche diunche alle food items, then parents anit garak dawn safely prepare karnit dadlar best, so that there is घराचे खाण तानी डे केराक दीजे त्यातला तशे दिल्यार चान्सेस म्हळ्यार ते कंटामिनेशन जावचे, इन्फेक्शन जावचे उणे जाता, रिस्क उणी जाता. वय वय वय. आता आमी लिस्ट केल्यारी म्हळ्यार एक आमी एक पट्टी केल्यारी कसो पुरो रोग येता तो जेच्यान चेडवालांत समस्या करता जाल्यार. सो मोस्ट कॉमनेस्ट म्हळ्यार आता especially या सीजनांत पळयल्यार मोस्ट कॉमन इज द कॉमन फ्लू with the children. फ्लू म्हळ्यार तांकां नाकांतल्यान जेवचे पिंड्स येवचे, वय खोरायसा म्हणचे, रनिंग नोज, कॉफ, स्नीजिंग, ये दिस एंड फीवर, वय खांकी शिंकी ताप, वय ताप. ये majority of the children आमकां क्लिनिकाक येवचे almost 90% भुरग्यांक हे कंप्लेन आसता. The second most important आता सर्क्युलेट जावचे आसा इज डायरिया, म्हणजे आमी स्टमक फ्लू म्हणचे. डायरिया म्हळ्यार लूज मोशन, उदक मोशन जावचे, मागीर वोंक जावचे आनी फीवर येवचे. सो अगेन दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन. मागीर आतां ह्या सिजनान आमकां पळोवन मेळचे ताका हँड फूट माउथ डिजीज म्हळ्यार तोंड हात बाय कालू बाय ते ज्वरा म्हणचे हँड फूट माउथ डिसीज. सो दॅट इज अगेन द थर्ड मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग वी आर सीइंग ह्या फुटी ह्या सिजनार आमकां पळोवंक मेळटा. अँड ऑल दीस वॉट एवर कोल्ड ये फ्लू म्हणचे, स्टमक फ्लू म्हणचे आनी चिकन वॉट इज दिस हँड फूट माउथ, these are all viral diseases. And 99% is caused by viral diseases. And the main mode of the main सत्तावंत ये spread जावचे is mainly by droplet infection. एका भुरग्यान खांसी करतना नाजाल्यार sneezing करतना it spreads. It can be from a child, it can इथे adult जावंक पुरो. नांका सुकून तोंडा सुकून येवता जाल्यार उदकाच पळशा मतलब उश्ट्या पळशा निमित्त जेवचे म्हूण म्हणटा. Exactly. So these are the ways of spreading of these most common childhood diseases. आता मी पहिले या कोल्ड अँड फीवर म्हणले म्हणारी सैत्यनिक तापू
या साहित्यानी तापा विषय आम्ही कशी त्या आम्ही घरकडेची समस्या कशी त्या उणी कोरेत. So what first म्हणजे आम्ही ते कॉमन कोल्ड which is common cold म्हणजे पहिले प्रेझेंटिंग विथ रनिंग नोज म्हळ्यार नाकातून जेवनचे इट विल बी व्हेरी वॉटरी उदक उदक तशें आसता. सेकंड तांकां प्रेझेंटेशन विथ फीवर अँड हे भुरगे विल बी मोर लिथार्जीक म्हळ्यार हे पळयतना तांकां कळटा नाजाल्यार भुरगे फुल एक्टीव आसता धांवचे भुरगे एक्टीव उलोवचे भुरगे सडनली बेड्डार न्हिदता आंग वॉर्म आसा रनिंग नोज हाका म्हणजे कॉमन कोल्ड. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट आतां अशें जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार यू हॅव टू मेंटेन द हायड्रेशन ऑफ दीस चिल्ड्रन. वय वय म्हळ्यार हे व्हायरल 99% इज कॉज्ड बाय व्हायरल डिसीज. सो व्हायरल डिसीजाक हाका स्पेसिफीक एंटी व्हायरल म्हणून ना. द मेन थिंग इज it is self-limiting म्हळ्यार ते आपले गुण जाता but it requires time for around 4 to 5 days. So त्यातला मुसर most important is to maintain hydration one. Second थाप आयल्यार fever medication and third important thing is rest. So हे तीन आम्ही दिल्यार the child will recover faster in 3 to 5 days. Yes, so these are the things you should note. आता 3 दिसा मागीर you give this and the fever देवाना then you have to तुमचे pediatrician कडेन वचून दाखोवचे बेटर. आता पळयल्यार कितलेगी चेडवांक अँटीबायोटीक दिल्ले शिवाय खांकी जो ताप जो बैना हे अशित्याक आनी तितले अँटीबायोटीक घेवचे एक चांगवे. सो सडता वंत पळयल्यार इट इज ओवर यूज ऑफ अँटीबायोटीक म्हणून येता. सो बिकॉज आतां प्रेझेंट जनरेशन म्हळ्यार पूरा फास्ट जाय. सो दे वॉन्ट देखून इन ऑल द लायफान पळोवन गेल्यार एक्सप्रेस बस जाय तात्काळ सर्वीस जाय सो एक्सप्रेस डिलिव्हरी जाय. सो जनांक पूरा फास्ट जाय बट व्हायरलाक तशें एक्सप्रेस सर्वीस ना. यू हॅव टू वेट फॉर 5 days. बट पीपल दॅट नोशन काले म्हळ्यार आमी अँटीबायोटीक वेगळी स्टार्ट केल्यार वेगळी गुण जाता म्हणून दॅट इज नॉट रायट. ते एक सेयिंग आसा अँटीबायोटीक काडल्यार अँटीबायोटीक काडल्यार तुका 1 week गुण जाता अँटीबायोटीक काडना जाल्यार 7 days लागता. सो दिस इज द एक्चुअली व्हॉट इज हॅपनिंग. सो हार्डली less than 1% or 2% of the real viral diseases will go on to have secondary infection. त्यातला तुमका कशें क्लू कळटा म्हळ्यार that secretion दाट जावचे thick greenish जावचे fever उणे जायना हाई fever जावचे cough will not reduce काशी सड जाता then there is a risk of secondary infection. Then your doctors will advise you. But without the doctor's advice केदले डॉक्टरचे advice नाही से घरचे starting antibiotic is not advisable. घरकडे आम्ही जाऊन सुरू करून yes त्याची सुरुवात करता जाल्यार आम्ही पिडियाट्रिशियन दाखोवन अगत्य असल्या मात्र आम्ही अँटीबायोटीक दिव का म्हणजे तशें केल्यार मात आमकां अँटीबायोटीक रेजिस्टन्स आमकां उणें करयत. नाजाल्यार तुमी घरकडे लास्ट टायम डॉक्टरान दिला अँटीबायोटीक ह्या फुटी स्टार्ट जाताना इमिडिएट तुमी स्टार्ट केल्यार मागीर तुम्ही 3 days तुम्ही स्टॉप करता. दॅट विल लीड टू अँटीबायोटीक रेजिस्टन्स. मागीर नेक्स्ट टाइम ते अँटीबायोटीक लगाना अँड द डॉक्टर्स विल नॉट बी डॉक्टर कळना की तुम्ही हे रेजिस्टंट म्हळ्यार तुम्ही कितले पुटी काणयला कळना. देन नेक्स्ट टाइम तेंत अँटीबायोटीक दितना तुमकां ते वर्क जायना. देन वी हॅव टू गो अप अँड अप and it leads to antibiotic resistance. So my kind advice कोणाय gara antibiotic दवरनो first. Just keep your fever medication, cold medication. तापाचनिक खांकीचे सैत्याचे वखत मात्र घरकड दवरल्या कोल्डाचे वखत आणि खांकी आयल्यार तुम्ही डॉक्टर दाखयचेत बिकॉज खांकी आयल्यार थोडे पुटी इट कॅन बी जस्ट नाकातून जेवतना थ्रोट इरिटेशन तो खांकी येवंक पुरो विजिंग येतोन खांकी येवंक पुरो चेस्ट इन्फेक्शन येतोन खांकी येवंक पुरो. सो देर इज डिफरंट कॉजेस दुसरे कारण खांकीक आसता देखून ते पुरा खांकीक एक ही तराचे येना व्हॉट यू कॉल वखत एकच ना. सो ते डॉक्टर पळोवन तुमकां एक्झॅक्टली खंयचे वखत जाय ते सांगतात. बट अदरवायज थापाचे आनी शेळ नाकातून येवचे वय ताका तुमी दियेत यू कॅन अँड गिव हायड्रेशन अँड वेट. ಅದು ಕೆಲವು ಜನ ಚರಡು ವಾಲೆ ತಾಳೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಜತ್ತ ತಾನೆ ಉಲ್ಲೈತಂತ ಧ್ವನಿ ಚೇಂಜ್ ಜತ್ತ ಬದಲಾಬ್ ಜತ್ತ
हे ध्वनी बदलप आनी कसं निमित जाता? सो आता व्हॉट वी सी आता ध्वनी चेंज करते म्हळ्यार वॉयस चेंज ऑफ वॉयस, कोर्स वॉयस, बार्किंग कॉफ तशें जाल्यार वॉयस बॉक्स म्हणल्यार साऊंड येवचे एक डिवाइस आसा कॉल्ड वॉयस बॉक्स आमच्या ताळ्यांत आसता. सो थंय तावन इन्फेक्शन जाल्यार तुमकां अशें चेंज ऑफ वॉयस जाता. सो इफ देर इज अ चेंज ऑफ वॉयस अँड कॉफ गोइंग डावन वी कॉल दिस croup. So there is specific treatment for that. This will be identified by your pediatrician and exact treatment they ditat. So once तुका ते खासी सर्ट जाता, voice change असा, immediately you have to go तुमचे pediatrician कडेन वचून दाखोवचे better. आता ಕೆಲವು ಚರಡುವಾಂಕ ಈ ತಾಪ ಚರ್ಡ್ ಜಲಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅವಚ್ಚೋನು ತಂಕ एक नमुनो हात पाय खडखडचे रातल्यार एक नमुनो फिट्स आयले अशी जाता. त्या येरांत अशी कोरका जाल्यार आमी कसं कोरका? सो हे हाका म्हणचे ताप स्टार्ट जाल्यार मागीर फिट्स येवचे हाका म्हणचे फेब्राइल सीजर्स. बट ऑल सीजर्स ताप आयल्या मागीर फेब्राइल सीजर्स न्हय. नाव फेब्राइल सीजर्स मोस्टली फॅमिलींत आल्यार रिस्क जावचे चान्सेस चड. आनी हे फेब्राइल सीजर्स मोस्टली आफ्टर 6 मंथ्साचे 6 म्हयन्याचे व्हडले भुरग्यांक आनी 5 इयर्साचे लेस उण्याच्या भुरग्यांक त्या एज गॅपांत सडता वंट येवचे. आनी हे फेब्राइल सीजर्स इट विल लास्ट ओनली फॉर फ्यू सेकंड्स लेस दॅन अ मिनिट आसता आनी ताचे मागीर इट वोंट कम अगेन इन अ डे. ताचे की चड आयल्यार देन इट इज कन्सिडर्ड एटिपिकल टिपिकल फेब्राइल सीजर्स न्हय. दॅट रिक्वायर्स टू बी इव्हॅल्युएटेड. सो अशें फॅमिली हिस्ट्री ऑफ फॅमिली म्हळ्यार फॅमिलीचे कोणाकी फेब्राइल सीजर्स आल्यार अँड इफ यू टेल युअर डॉक्टर चड चान्सेस फेब्राइल सीजर्स येवचे. बट यू हॅव टू whenever there is seizure you have to immediately go to the hospital so that the doctor can evaluate why ये typical febrile गी atypical म्हळ्यार दुसरे कारण आसूंक पडटा. ते यंत febrile seizure कारण आल्यार डॉक्टर will advise you next time fever येताना खाले करीचे what are the precautions. म्हळ्यार खाले you have to just घरा कडेन फिवराचे मेडिकेशन ताप सडन आयल्यार immediate fever medication. Then they will advise you if required to take a tablet to reduce the risk of fits येवचे रिस्क उणे करूंक तुमकां एडवाइस करतात. मागता पट्टी दवरकागी वल्ले अंगठीची पट्टी जो दवरकागी सो हे वेदर दवर नाका ते कॉन्ट्रोवर्सी आसा. बट हाचे कॉन्सेप्ट म्हळ्यार वॉटर ड्राय जाताना इवॅपोरेट जाताना बॉडीचे टेम्परेचर काण येता. So, but you need not use cold water. I see people using ice cold water. अशीची room temperature नाल्यार नक्षी उदक with water you can put it or you can give the child bath and dab the child. So ते सडता उदक ड्राय करून येताना this fever will also but most of the what I advise is keep the child open and the child will be most comfortable असता अशें असता. ಕೆಲವು ಚರಡುವಾಂಕೆ ಸೈತಿ ಜತ್ತನ टॉन्सिलाइटिस म्हणजे जाता हांगा दोन्ही गुंटो येवचे गिळतन दुखचे आणि तशें डॉक्टर केन्नाय अशें आंग करून ताळ पळयता. हे टॉन्सिलाइटिस जाता न्हय ते तत्त पळयता तांकां. हे रिकरंट जावन येता जाल्यार टॉन्सिलाइटिसा कारण कसं जाल्यार? सो टॉन्सिलाइटिस अगेन म्हळ्यार ते गुंट येवचे ते थोड्या भुरग्यांक ते व्हड असतात व्हडले असतात. सो वेन दे आर बिगर ते व्हड असताना थोड्या भुरग्यांक रिकरंट येवचे चान्सेस आसा. सो ते केन्ना येताना यू हॅव तुमी तुमचे डॉक्टरा कडेन दाखयचे अँड ते टॉन्सिलांचो फॉलिकल्स म्हणचे म्हळ्यार ते धवे बॉयल्स आनी आल्यार डॉक्टर तुमकां एंटीबायोटीक दिता. बट हे एंटीबायोटीक कोर्स तुमी प्रॉपरली काणयचे ना. इफ यू तुमी एक दीस 2 दीस काणून मागीर स्टॉप केल्यार अशें रिस्क परतेन जावचे रिस्क व्हेरी हाय. सो टॉन्सिलाइटिस उणे करूंक ते एस्पेशली फॉलिक्युलर टॉन्सिलाइटिसाक ते तुमी एंटीबायोटीक काडूनचे करेक्ट डोस करेक्ट ड्युरेशन काणयल्यार रिस्क उणे जाता उणे जावंक. बट हे पुरो केल्या मागीर थोड्या भुरग्यांक रिस्क हायर घडे जावचे. देन ते तुमचे ENT डॉक्टर कडेन दाखोवन अँड इफ इट इज रिकरंट ते टॉन्सिलेक्टमीक दे विल सजेस्ट इफ रिक्वायर्ड. जाय जाल्यार मात ते सांगतात. त्या मिठा उदकान घोट भरल्यार आनी प्रभाव ना?
you definitely meat outkan got borlar that also helps to reduce the swelling, reduce the symptoms, and that is symptomatic relief. relief symptomatic te दुख आणि आलं ते उन्हे जातं बट थांतो ये इन्फेक्शन ते उन्हे जायना सो इन्फेक्शन म्हळ्यार ते बॉइल्स वाईट पस तसे आल्यार ते डॉक्टर पळयतना कळटा थाका अँटीबायोटिक दिवंक आसा ಅದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕಸ ಕರ್ತಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಿಠ उदकान घोट भरची म्हणून सांगू नो एक ग्लास उदा काढू तांतू एक 2-3 चमचे मीठ घालू हायली सॅच्युरेटेड सोल्युशन करून त्या मिठा उदकान घोट भरताची अशी केल्याच्या अंग की नाही कितली ताका मीठ घाल का it is just the salt content of the warm water. One is the warmth and second is the salt. दोन्ही त्या swelling reduce करूंक help करता. There is exact कितले it is not a perfect ते सॅच्युरेटेड घालेत वे म्हणून घालेत you can put at least for 1 glass you can put 1 spoon of salt and gargle but warm water. आता मस्त जन चरडुवांक या 5 वर्षा भितर चरडुवांक मस्त जनाक अस्थमा प्रॉब्लेम असता कसले एक सान सैती जल्ले कुळतांक ते जोर वीजिंग सुर जेवचे अशी तणप अशी सुर जेवचे प्रजता या अस्थमाक कारण कसले सो सट्टा म्हणत भुरग्याक या सीजनांत वायरल कॉफ कोल्ड स्टार्ट जावन ते प्रोग्रेस जावन ते लोअर एअरवेसाक येता सो आमी ऑल दीस वीज आसा आमी अस्थमा म्हणूंक जायना सो वी थोड्या भुरग्यांक वायरल एसोसिएटेड वीज म्हणचे वायरल इन्फेक्शन आयिल्ल्या तक्षण तांकां तांचे एअरवेज इल्ले नॅरो जावन ते वीजिंग सावंड येवचे सो वीजिंग सावंड आयिल्ल्या तक्षण अस्थमा म्हणूंक जायना सो बिकॉज ऑफ these viral diseases if it progresses down to the lower airway it will narrow and ते उणे जाता that airway म्हळ्यार ते वारे वेचे पाइपलाइन ते नॅरो जाताना ते ब्रीदिंग डिफिकल्टी जाता त्यातले भुरगे कंटिन्यूअस काशी काडतात कंटिन्यूअस ब्रीदिंग डिफिकल्टी जाता सो त्यातला व्हॉट वी सजेस्ट ते wheezing continuous every month wheezing आल्यार then तशें आल्यार मात we see what is the risk factor म्हळ्यार थोडे फॅमिलींत आसतात आवय बापायकी wheezing आसा ग्रँडफादराक wheezing आसा then there is a risk of reactive म्हळ्यार ते airways is very reactive आमी नॉर्मल मनीस खंयचे रिॲक्ट जायना तर रिस्क फॅमिली रिस्क आल्या रिजनांत तांकां एअरवे रिॲक्ट जाता आणि ते बंद जाता सो फॉर दिस रिजन मोस्ट ऑफ द टाइम वी सजेस्ट दोज हू आर हॅव्हिंग लायक दिस हे रिस्क आल्यार आमी आयदर इनहेलर नाजाल्यार नेब्युलायझर आमी रेकमेंड करता आता इनहेलर आणि नेब्युलायझेशन म्हणल्यार ಕೆಲವು जण सांगता कसं म्हणल्यार इनहेलर घेतल्यार ते एक अभ्यास अशी जाता ते अभ्यास चिपकोच जायना मागीर त्या मागीर ताकाचे आमी एक ताजे एक दास जावन वताचे आमी म्हूण म्हणटाची सो हाचे विशय तुमी कसं म्हणटाचे सो अभ्यास म्हळ्यार हॅबिट दॅट इज अ रॉंग मिथ इट इज अ मिथ म्हणचे इट इज अ रॉंग मिथ्य सो आता आमकां थाण लागल्यार आमी उदक पियेता इज इट हॅबिट नाही so yeah habit nahi when we are hungry we eat is it a habit no it is a requirement but so, if you make it a habit it is a good habit so so when these children yeah burgyank अशे wheezing start जाता breathing difficulty जाताना once we start ये inhaler आमी start केल्यार त्या भुरग्यांक कळटा की आमी ये खाणेल्या मागीर आमकां बेटर जाता सो त्या भुरग्यांक तांकांच अंडरस्टँड जाता की आमकां ये ते ब्रीदिंग डिफिकल्टी जाताना तांकां ते इनहेलर इमिडिएटली आवय बापायक ते सांगतात म्हाका ते इनहेलर दी मा सो ते दिताना तांकां बेटर जाता सो दिस इज द चाइल्ड विल अंडरस्टँड म्हळ्यार तांकां pediatrician recommend korka inhaler first we recommend initially it will be difficult mostu dakte burgyank astana we have got inhaler spacer. With spacer आणि mostu 1 year ache second burgyank we have with mask so that inhaler ant when the child breathes म्हळ्यार श्वास काडताना मात ते वकात भितर येता ते स्पेसर आमी दवर ना जाल्यार
ते मेडिसिन पुरा थोडान मात आसता लंग्साक वचना. सो इम्पॉर्टंट स्पेसर दिवचे बारी इम्पॉर्टंट विथ द इनहेलर. सो आता तुम्ही विचारलं म्हाका इनहेलर आणि नेब्युलायझेशन म्हळ्यार कसं म्हणू सांगे असेल. सो नेब्युलायझरान काय करचे म्हळ्यार इट इज एक मशीन आसा तातूंत एरोसॉल म्हळ्यार ते मेडिकेशन एरोसॉल करता. इट फॉर्म ऑफ वारेशे. इट विल ड्राइव विथ द मेडिसिन इनटू द नोज. नाउ व्हाट इज द डिफरन्स. वारेशी येवन मशीन आसुकून ते आमगेले नाका भितर वता मास्क कशी घालता ते. हे काय जाता म्हळ्यार भुरगे ब्रिदींग करता जाल्यार करना जाल्यार इनहेलेशन करता जाल्यार करना जाल्यार कंटिन्यूस देवनीत आसता. सो ते एक मिनिटान नॉर्मल भुरगे आता ते ब्रिदींग डिफिकल्टी असताना एक अराउंड 35 to 40 ब्रिदींग करताना एटलिस्ट सम भितर येता बिकॉज हे कंटिन्यूस देवनीत आसता. वेरस इन तशें आसतना तांगेल ते श्वास घेतना तांकां ते वखदय तांगेल श्वासा ओटू भितर वता विथ द नेब्युलायझर. सो हे खंय इंडिकेटेड थोड्या भुरग्यांक ब्रिदींग व्हेरी फास्ट फास्ट ब्रिदींग करतात तेन्ना तांकां कोऑर्डिनेट करूंक जायना इनहेलरांत कोऑर्डिनेट करूंक जायना. त्या भुरग्यांक आमी नेब्युलायझरार विथ ऑक्सिजनार आमी दिवचे बिकॉज तेदला काय जाता ऑक्सिजन आणि वखद ही दोन्ही येतात दोन्ही तांचे एअरवे ओपन करूंक हेल्प करता. वेरस प्रिव्हेन्शन घरकडे करता जाल्यार विथ द इनहेलर इट इज इनहेलरांत तुमकां भाळ सुलभ आणि पर्सेंटेज ऑफ ड्रग पळोवंक गेल्यार पर्सेंटेज ऑफ ड्रग नेब्युलायझराक भुरग्याक मेळचे ओन्ली अराउंड 5%. वेरज इनहेलरांत 15% मेडिकेशन भुरग्याक मेळटा. सो इनहेलर इज ऑलवेज मच बेटर सुपिरियर in your setup at home or wherever you are going outside hospital. Please use the inhaler it उपयोग केल्यार better. But inhaler it is not the inhaler आदल्या तक्षण improve जाता म्हणणे तांचे टेक्निक आसा इम्पॉर्टंट. ते टेक्निक तुमच्या डॉक्टराक विचारून करेक्ट टेक्निकार तुम्ही काणयल्यार इट इज शोन टू हॅव व्हेरी व्हेरी गुड इम्प्रूवमेंट. हे कोण रेग्युलर विजिंग आल्या भुरग्यांक वय वय वय. तशी स्टीम आणि घेतांची त्या पर घेतल्या लायक गी स्टीम आणि इट इज सिम्टमॅटिक म्हळ्यार जस्ट नाका ब्लॉक आणि आल्यार दॅट इज ऑल्सो विल कॉज ते भुरग्यांक डिस्कम्फर्ट जाता. स्टीम काणयल्यार दॅट विल इम्प्रूव बट इट विल नॉट कॉज इट विल तांकां विजिंग उणें जावंक तितलें हेल्प करना. आता तुमी दोन्हीचे आमगेले त्या लिस्टान तू सांगिल्ले हँड माउथ अँड फूट डिसीज म्हणून म्हळ्यार तोंड हात आणि पायाचे रोग म्हणून हाचे विषय ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता. सो आता अगेन हे तिसरे मोस्ट कॉमनेस्ट ह्या सिजनांत मोस्ट इस्कलात एका भुरग्याक आल्यार आनेका भुरग्याक इमिडिएट ट्रान्सफर जावचे आसा. सो इट एका भुरग्याक आल्यार इमिडिएटली त्या क्लासांत फुल मोस्ट भुरग्यांक स्प्रेड जाता. नाव हे व्हॉट इज दीस काल येता दीस इज कमिंग हे खंय तावन येवचे म्हळ्यार इट इज अ व्हायरल म्हणजे एक कॉक्साकी व्हायरस म्हणून ते स्प्रेड जावचे. स्प्रेड कशे स्प्रेड जावचे इट स्प्रेडिंग थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन टू टच अशें. सो मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आतां स्प्रेड जावन अशें एका भुरग्यातून अनेका भुरग्याक येवचे. नाव व्हॉट आर द प्रेझेंटेशन कशे प्रेझेंट करतात मेनली ते हातात बॉयल्स असतात पायार होय हातार येतात पायाक येतात थोंडा भितर असतात अल्सर्स म्हणजे अल्सर्स गाय असतात भितर. सो आणि ताप असता. सो वेन यू ते पळयता तक्षण आमकां इमिडिएटली विज्युअल डायग्नोसिस म्हणजे आमकां तेचे डायग्नोस करून आमकां ब्लड टेस्ट हे पुरो गरज. आता आमी सांगले बरी हे व्हायरलाक अँटीबायोटीक वर्क जायना आणि गरज ना. सो दिस इज अगेन सिम्टमॅटिक म्हळ्यार भुरग्याक ताप आयल्यार तापाच्या वखद थोडे भुरग्यांक खोरोज असता ती खोरोज उणें करूंक आमी एक वखद दिता आणि ते लावंक एक मुलाम दिता आमी टू डिक्रीज द इचिंग खोरोज उणें करून वय आमी एक वखद दिवचे आणि ते 5 डेसान आपाबीन उणें जावन वता. मेन इम्पॉर्टंट हांवें सांगल्या बरी व्हायरल डिजीज जाल्यार फ्लुइड्स
रेस्ट आणि सिम्टमॅटिक म्हळ्यार तापाक आणि खोरोसाक वखद दिवचे आणि 5 days रेस्ट. डू नॉट सेंड तुम्ही दया करून स्टार्ट जाल्ल्या तक्षण तुमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडनाका ॲटलिस्ट फॉर 5 to 7 days. तुम्ही धाडल्यार पुरा भुरग्यांक स्प्रेड जाता. वय त्या अनेक एक समस्या जाता चेडवांक वळ करपून पुरा बसल्यार कष्ट जाता. आता मागीर तुम्ही अनेक एक सांगिल्ले डायरिया म्हटल्यार लूज मोशन म्हणून पातळ उदकट जाता चेडवांक. ह्या पातळ उदकट जातना चेडवांक मस्त ते एक त्रास जाता जिवाक आनी मस्त वीक जाता आनी तांगेली शक्तीहीन जाताची. सो ह्या डायरिया येना तशी राबोवच्याक आमी कसं करीत? पळोवंक गेल्यार डायरिया म्हणजे पातळ उदक तशें मोशन वेचे अँड ताचे मेनी टायम्स म्हळ्यार कितले मस्त पुटी येता दिसाक. थोडे भुरग्यांक 5, 6, 7 टायम्स 7 पुटी 8 पुटी तशें लूज केलो जना ओंके असता. होय. सो केल्या भुरग्यांक ओंक आल्यार सो सकयल तावनी उदक वेता वयर तावनी उदक वेता. सो भुरगे डिहायड्रेट जाता. डिहायड्रेशन म्हळ्यार देहाचे उदक उणें जाता अँड ते उदक उणें जाल्ल्या तक्षण भुरग्याचे सर्क्युलेशन म्हणजे रगत सर्क्युलेट जावनचे उणें जाता. भुरगे वीक जाता, भुरगे ड्राउजी जाता. इमिडिएटली मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ओंक आल्यार वी हॅव टू स्टॉप द वॉमिटींग. आमकां ते स्टॉप रावोंक आमी मेडिकेशन दिजे. ताचे मागीर नंतर तांकां फ्लुइड्स म्हळ्यार उदकाचे अंश मेनली दिजे. उदकाच्या अंशान मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ORS ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन आमी म्हणचे. ORS आमकां रेडिली मेळटा. WHO सर्टिफायड मस्त टायपाचे मेळटात. बट तुम्ही खाणे तेन्ना यू शूड ऑलवेज नोट दॅट WHO सर्टिफायड ORS ते काडून तुम्ही भुरग्याक दिजे. थोडे भुरगे कंटिन्युअस वोंक करतात. फॉर दॅट तशें आल्यार तुम्ही ते वोंकीचे सिरप दिल्या मागीर हाफ एन आवर नंतर तुमकां हे ORS स्टार्ट करयात. ORS स्टार्ट करतना इल्ले स्पूनान दिवचे, डायरेक्टली खप्पान दिवचे न्हय म्हळ्यार परतेन वोंकतात. आता ते ORS खाणे ना जाल्यार थोडे भुरगे बिलकुल ORS पियेनात. बिलकुल ORS पियेना जाल्यार तुमकां रायस वॉटर नीस दियेत. नीस पियेना जाल्यार बोंड्याचें उदक बोंडा उदक दियेत. सो these are the other things. टेंडर कोकोनट वॉटर म्हणल्यार तशी दाळी उदक दिवेत म्हणटाची. दाळी उदक दियेत नो प्रॉब्लेम. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज these fluids what I told you. And दही निश्चय ताक दही व्हेरी गुड बिकॉज आमचो प्रोबायोटिक्स आसात. दे विल हेल्प टू आमकां सहाय्य करता की ते बरे वायट क्रिमी दवडणोक आनी बरे क्रिमी भितर येवंक आनी ताचे डायजेशनाक हेल्प करतात. सो दिस इज द मोस्ट फ्लुइड्स अगत्य. सेकंड तुम्ही सांगले पळय कर्ड्स प्रोबायोटिक ते इम्पॉर्टंट. थर्ड इम्पॉर्टंट म्हणल्यार झिंक ड्रॉप्स डॉक्टर प्रिस्क्राईब करतात. दॅट विल ते कसे सहाय्य करतात म्हणल्यार इंटेस्टाइन लायनिंग जिरवण येवनचे लायनिंग ते इंटेस्टाइन लायनिंगार आसचे ते पाटी येवंक हे झिंक आमकां हेल्प करता. सो देन सेकंड क्वेश्चन दूध दिवेत की तुमी सो वाट ब्रेस्ट फीडिंग आल्यार ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करीचे. यू शूड नॉट ते कितली वॉट एवर हॅपन्स कितेंय जाल्यार ब्रेस्ट फीडिंग रावयना. सो ब्रेस्ट फीडिंग टू कंटिन्यू. अदर दुसरे दूध अवॉइड करा बिकॉज ते इंटेस्टाइन लायनिंग गेल्यार ते डायजेशन कॅपॅसिटी ऑफ ते लॅक्टोसाचे डायजेशनाचे कॅपॅसिटी उणें जाता. तेदला तेशे दूध काडल्यार परते लूज मोशन मागीर चड जाता. तशीच फ्रूट ज्यूस पिवचना जे म्हणटाची. सो शुगर कंटेनिंग खंयचे ज्यूस तेदला खाणे नसो. डोंट टेक स्वीट्स, डोंट टेक शुगर कंटेनिंग ज्यूसेस. काले खावंक काले दिजे कर्ड रायस दिवेत. कर्ड रायस दही आनी शीत नाल्यार पेज दियेत नाल्यार रायस शीत आनी वेजिटेबल्स दियेत खावंक. दह्या फोव दिता केले जन तेन्ना ते मोशन गटी जाता म्हूण सांगून
you can give rice चे दुसरे दुसरे फॉर्म्स खंयचे दियेत. सो वॉट एवर रायसाचे खिचडी कर दितात जाल्यार पेज खिचडी ते पुरा करून दियेत, नो प्रॉब्लेम. पोहा तशें दियेत. मेनली कार्बोहायड्रेट दिवेत म्हणून एनर्जी मेळोवपाक कुडे. वय. So but main thing is maintaining the hydration. Maintaining hydration, rest is very important. Warning signs म्हळ्यार तुमकां केदला तुमी you have to come to the hospital. In case ये भुरगे continuous वोंकी करता, ये उदक पिवंक जायना, ORS पिवंक जायना, आयकना नाल्यार पियेना आनी कंटिन्युअस उदकाडे वता, you have to come to the hospital. Second important thing to note, भुरगे केदार ड्राउजी आसा, खाणेना immediately येजे. Third, मोशनांत रगत वता, immediately येजे. So these important points तुम्ही नोट करी. येशे पुरा आसताना तुम्ही इमिडिएटली हॉस्पिटलाक येवचे, ते घरा कडेन टाइम वेस्ट करनाका. येस. आता डायरिया म्हणताना अनेक एक तसलेच एक लूज मोशनाचे एक रोग आसा डिसेंट्री म्हणून. या डायरिया आणि डिसेंट्री मध्ये कसं व्यत्यास आसा? सो डिसेंट्री म्हणल्यार ते इन्फेक्टिव्ह कॉज, उष्णाचे उदकडे म्हणटा ताका दिसता ना. वय दॅट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ अ बॅक्टेरियल डिसीज जाताना त्याला मोशन ते इंटेस्टाइनल लायनिंगाचे इन्फेक्शन जावन रगत वेता आणि पस आसता. सो पस सेल्स आणि रगत आसता आणि व्हेरी हाय फीवर, ताप जोर आसता. सो अशे मोशनान टेस्ट करतना आमकां कळटा की ते मोशनान रगत आसा, मोशनान इन्फेक्शन आसा, ताका आमी म्हणचे डिसेंट्री. त्याला डॉक्टर अँटीबायोटीक प्रिस्क्रायब करतात. बट डिसेंट्री इज वन ऑफ खंय आमकां अँटीबायोटीक दिवचे ना जाल्यार डायरियास 90% डायरियास व्हायरल आणि 4 to 5 डेसान आमी हे हायड्रेशन, प्रोबायोटिक, झिंक आणि प्रॉपर न्यूट्रिशन दिल्यार 5 डेसांत 99% ऑफ द भुरगीं भायर येतात विदाउट अँटीबायोटिक्स. तशें अँड प्रिव्हेन्शन हांगा मोस्ट इम्पॉर्टंट तुमी पळय प्रिव्हेन्शन म्हळ्यार डायरिया कशी पळोवचें म्हणून हायजीन चांग आसा का म्हणून. करेक्ट. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट कशें स्प्रेड जावचे डायरिया. मोस्ट इम्पॉर्टंट स्प्रेडिंग एक हातांतून गलीज हात. सो तुवें पळयल्यार धाकटे भुरग्याक लूज मोशन आयल्यार ते हायजीन खंय ब्रेक जाता की गडबीड करन क्लीन जाल्यार मागीर अनेका भुरगे येताना ते ताचे फूडा पडल्यार अनेकाक येता आनी ते क्लीन करना जाल्यार आवेक येता. आनी सो तुवें पळयल्यार व्हायरल डायरियास अशे रॅपिडली स्प्रेड जाता. एका भुरग्याक आयल्यार फूल फॅमिलीक येवंक साध्य आसा. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज हायजीन ऑफ हँड हायजीन इज इम्पॉर्टंट. सेकंड इम्पॉर्टंट म्हळ्यार उदकांतल्यान येवचे डायरिया. सो स्प्रेडिंग थ्रू वॉटर. सो वॉटर कंटामिनेशन आल्यार अशें स्प्रेड जाता. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट ते उदक तुमी समा बॉयल करून न्यून पियेचे अँड द कंटेनर ऑफ द वॉटर शूड बी ऑल्सो क्लीन आसा. मस्त हात पुरो स्वच्छता आमी करका म्हणून हातांत जेवो, पिवचे उदकांत जेवो, खाणांत जेवो, स्वच्छता आमी प्रामुख्यान दिवप. हँड, वॉटर, फूड, हात, उदक आनी खाण हे क्लीन पळयल्यार वी कॅन प्रिव्हेंट डायरिया मात न्ही मोस्ट ऑफ द डिसीज 70% डिसीज आमकां प्रिव्हेंट करीत. अनेक एक स्कूला वतले म्हळ्यार शाळे वतले चेडवालांतू अनेक एक मस्त सामान्य जावन पळोवच्या मेळटा तसली एक समस्या म्हळ्यार चिकन पॉक्स आंगार पडचे म्हणचे. ते कशें ह्या आंगार पडचे सीझन आतां तशें ते एकल्या सुकून एकल्याक स्प्रेड जाता वता ते. आतां डॉक्टर आल्यार निमगेल्या कसं म्हणटा म्हळ्यार तांणी त्या चेडवांक त्या नॅचरली आयल्यार छांग ते वॅक्सिनेशन दिवची नाका सद्याक म्हणटाची. मागीर एक 10 वर्स म्हणटना दिल्यार पावता म्हणून म्हणटाची. हे कितली सम? सो हाका चिकन पॉक्स म्हणजे चिकन पॉक्स हे
इट्स अ व्हायरल डिसीज. आता धाकट्या भुरग्यांक आमी इम्युनायझेशन एगेन्स्ट हे चिकन पॉक्स कित्याक दिवचे म्हळ्यार धाकट्या भुरग्यांत हायेस्ट रिस्क ऑफ ब्रेनाचे मेदुळ्याचे इन्फ्लमेशन जावचे सेरेब्रलायटिस म्हणजे रिस्क हायेस्ट असता. सो हे चिकन पॉक्स जाल्यार थोड्या भुरग्यांक अशें जाता सेरेब्रलायटिस मेनिंजायटिस तशें जाता. सो ते प्रिवेंट करूंक आमी हे दिवचे खंयचे वॅक्सिनेशन दिवचे. बट चिकन पॉक्स आयल्यार इट विल बी देर फॉर 5 to 7 days. मागीर 5 to 7 आसता 10 days आमसर कॉन्टॅक्ट उणे करीचे. ड्युरिंग दॅट टायम अगेन हांवें सांगलें बरें हायड्रेशन उदकाचें आमचे समा पियेचे, फिवराचे मेडिकेशन काणेचे अँड इट्स बीइंग व्हायरल हे दोन तुमी समा केल्यार फिवर आनी हे हायड्रेशन दवरल्यार गूण जाता. थोडे पुटे मात इफ ते सड जाल्यार ते इन्फेक्शन जाता बॅक्टेरियल सेकंडरी इन्फेक्शन जावन दुसरे इन्फेक्शन ब्लड इन्फेक्शन सेप्सिस हाई जावंक चान्स आसा. सो बट द गुड पार्ट इज दॅट एक पुटी तुमकां चिकन पॉक्स जाल्यार अनेक पुटी जावचे चान्सेस व्हेरी 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 मायनर. So what we suggest is because of the rapid म्हळ्यार ते वेगी स्प्रेड जावचे डिसीज आसल्यान एका भुरग्यांक आसल्यार 100% पुरा भुरग्यांक, एका फॅमिलींत 1 लाख आसल्यार पुरांक जाता. बिकॉज ऑफ हे रॅपीड स्प्रेड आसल्या रिजनाक टू कंट्रोल दॅट रॅपीड स्प्रेडाक आमी वॅक्सिनेशन दिवचे. वय सो तसले ते घेऊ का म्हणजे तुम्ही इफ यू टेक खाणेल्यार तुमकां नो रिस्क, ओनली थिंग इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डिसीज. आणि वॅक्सिन घेतील मनशांक मुखार सून जेवची साध्य चिकन पॉक्स जेवची साध्य ते चिकन पॉक्स वॅक्सिन ताचे करेक्ट डोस आसा, 2 डोसेस काणूक आसा. सो तुमी समा डोसेस काणयल्यार जावचे रिस्क मस्त उणे. आनीक एक सामान्य शाळे वच्चे चेडूवांक असली समस्या म्हळ्यार मात्यांत ऊ जेवचे. त्या कशेंत म्हळ्यार सुरवे 1-2 येता मागीर ते भरता मात्यांत, मागीर ते सगळो दीस हातू मात्यारी आसता, त्या मागीर तशी स्प्रेड जाता सगळे क्लासा चेडूवांक पुरो ऊ भरता. हे ऊ जाना तशी आमी कशी करीत. सो हे ऊ म्हळ्यार लायस आमी म्हणचे तुमी सांगले बरें करेक्ट. एकाक आल्यार वेगळी स्प्रेड जाता थ्रू द टिक्स. हे टिक ते ऊ स्प्रेड जातात आणि स्प्रेड जाल्यार मागीर ते तांती घालतात. ते फुल तांती असतात ते फुल कंटिन्युअस एका भुरग्याक आल्यार जाता स्प्रेड जाता. नाव हे नोट केल्ल्या तक्षण आमी ते लायस मेडिकेशन असतात तुमचे पिडियाट्रिशियन तुमकां सांगतात. सो हे समा लायसाचे लोशन लावन देन यू हॅव टू यूज अ थिन कोम विथ थिन ब्रिसल. बारीक दांताचे कोम यूज करून ते कोम केल्यार ते पुरा टिक्स भायर येतात. ते टिक्स भायर येतात बट ते हे एग्स तांती वचनात. मग ते तांती वचायचे जाल्यार परतेन 14 days मागीर परतेन ते ट्रिटमेंट दिवचे म्हळ्यार ते तांती परतेन ऊ जाता. ते ऊ काडीचे जाल्यार परतेन 14 days मागीर परतेन सेकंड ट्रिटमेंट करना जाल्यार परतेन ते ग्रोथ जाता. बट अँड इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ट्रीट दीस म्हळ्यार लॉट ऑफ डिसीजेस आर रिलेटेड टू दीस टिक्काचे डिसीज. सो आमकां कळना बिकॉज ते माथ्यार सापतना आमकां दिसना ते एनिमिया पुरो जाता. एनिमिया एक रगत सेकंडरी टिक बॉर्न इन्फेक्शन जाता. सो वी विल नॉट बी नोईंग बिकॉज आमकां ते तकली भितर आमकां दिसना. सो सर्टन टाइप्स ऑफ फीवर येता वी विल नॉट नो ड्यू टू वॉटर. सो बेटर टू ऑलवेज ते तुमी नोट केल्या तक्षण तुमचे पिडियाट्रिशियन दाखोवन तुमकां ते ट्रीटमेंट काडूनचे बेटर. आमी पेपर हारी नातल्यार मॅगझिन्सान तांणी कसो वाजयलेलो म्हळ्यार हे सीताफल म्हण आसना सीताफल, त्या सीताफलाचे बी काणकय सुकोवन ताजे पिट्टी करून ते अशें करून ताजी पेस्ट अशी करून केंसां लावचे. ते लावन कितले कितें म्हळ्यार तांणी लावचे कसं जाल्यार कारण ते ऊ वचाक ऊ एक मारूक म्हूण ते माथ्या लावचे मात ताजे निमित्त ताजे ते लिक्वीड ते दोळ्या येवन दोळ कुर्ड जाल्ला पुरो म्हणून पेपर हारी मॅगझिनारांनी पुरो आयला. सो सी हे अशें म्हळ्यार देर इज नंबर ऑफ होम रेमेडीज म्हळ्यार विच तांकां कांय बेसीस नात. सो कॅन बी हार्मफूल. कॅन बी हार्मफूल. सो तुमचे एक
दोन भुरगे आल्यार ते ट्रायल पीसच नाही. सो माय एडवाइस टू यू डोंट तुम्ही ट्राय कर नाका. तुम्ही खाले डाऊट आल्यार प्लीज कॉन्टॅक्ट युअर डॉक्टर. आस्क तुमच्या डॉक्टराकडे तुम्ही विचारल्यार 100% ते तुमका प्रॉपर गायडन्स दितात. ना जाल्यार तुम्ही अशे सीताफळ की खंयचे खंयचे हर्ब्स आनी खाले लेह आनी कण तशे लायल्यार मागीर थोडे भुरग्यांक एनाफायलॅक्सिस रिएक्शन जावचे, स्किन फुल इन्फेक्ट जावन स्किनीत वेता, ते पुरा जावचे रिस्क व्हेरी हाय, मस्त व्हेरी हाय. आणि ते जाल्यार मागीर इट इज वैद्य डॉक्टर की ट्रीट करू काही कष्ट जाता म्हणून कस जाता. सो तुम्ही अशे ट्राय करचे नाका. ट्राय करचे म्हळ्यार ट्रायल पीस. सो तुमचे एक्सपेरिमेंट करचे नाका. तुमचे भुरगे ट्रायल पीस नाही जाल्यार प्रयोग नाका, तुम्ही डॉक्टर लागीं सिधा यांची. वय बिकॉज आम्ही आता ट्रीटमेंट दिवचे कोणाय डॉक्टर्सांनी ट्रीटमेंट दिताना एविडन्स आसा. सो ह्या मेडिसिन करता म्हणून वय एविडन्स म्हळ्यार आमकां 100% 95% वयर आमकां हे वखद दिल्यार लागता म्हणून आमकां गुत्ता. तशी आवड तुम्ही चिकन पॉक्सा विशयार उलयतना म्हाका एक निमगो विसरले. कसं म्हळ्यार त्या चिकन पॉक्स आंगार ते पोवण आसतना जन कसं करता म्हळ्यार नीम म्हळ्यार कोड बेवाचे पान ಸ್ವಲ್ಪ हून करून खतखत हाडून ताजी एक कशाय अशी करून पिवयतांची, नातल्यार ते नात्ता नवची उदकान घालताची. तशी त्या आंगार पडलेले पुरो बक्क्याक हळदी पिटी जो नातल्यार हळदी झरोवन ताजी पेस्ट पुरो करून लायताची. ह्या पुरो करचे गतीस गी ये पुरा खरी येतं. ॲज फार एज इट इज तुम्ही दुसरे काय मिक्स करना जाल्यार यू कॅन डू इट. बट इफ इट इज तुमकां बेनिफीट आसा म्हणून तुमकां दिसता जाल्यार यू डू. तुमकां मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तांचो खोरोज आसता. चिकन पॉक्स हेवी खोरोज आसता. सो खोरोजाक आमी वखद दिता टू रिड्यूस दॅट. हे तुम्ही ते नीम लिव्स उदकान घालचे, ते इज ऑल डिफरंट वेज ऑफ ब्रिंगिंग डावन द ते उणे करचे, खोरोज उणे करचे. तुमकां ते तांचो तुमकां बेनिफीट आल्यार तुमकां खरी येता. बट डोंट तांचे उठूक दुसरे खंयचे केमिकल्स आनी मिक्स करून वचोंक नाका. ते केमिकल्स आनी घाल्यार मागीर आमकां कळना की इज इट बिकॉज ते चिकन केमिकलांतून प्रॉब्लेम आयले की ऍक्च्युअली डिजीज जावन सेकंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जावन हे आयला की टर्मरिक असो आयली म्हणून कळना. टर्मरिक ऑल्सो इट इज एंटीसेप्टिक. या बट प्लेन टर्मरिक डू नॉट मिक्स. तुम्ही दुसरे मिक्स करणं म्हणून. तशी गंधाची पेस्ट लायताची, सॅन्डलवूड पेस्ट. ट्रायल करूंक येता जाल्यार आमी ऑप्शन वय हांवें सांगचे दॅट इज मॅरिनेशन म्हणचे चिकन मॅरिनेशन भशेन. सो प्लीज जशे पुरा मिक्स करण मॅरिनेशन करनाका. मागीर आमकां टू मच प्रॉब्लेम जाता बिकॉज इन्फेक्शन जाता. ताचे की जस्ट लीव इट, जस्ट सोड एक आमी दिता लोशन ते घालून रेस्ट काडणे, हायड्रेशन काडणे आनी ते वखद ये इचिंग खोरोज उणे करूंक वखद दिता ते काडून रस काडल्यार गुण जाता. आनीक एक सामान्य जावन पळोवच्या समस्या कसं म्हळ्यार आतां ओव्हरवेट म्हटल्यार ओबेसिटी म्हणटाची म्हळ्यार लेखाप अशी चड थोर आसचे, देहाचे तूक वजन चड आसचे. ह्या मस्त जन चेडवांक ती समस्या आसा. आनी तांणी खावची आहारय तसले आसता, केलो जना ते जेनेटिकली येवन आसता. सो मस्त जनांक तांगेले ते स्कुलांत खेळची गी धांवची गी करूंकय तांकां ते मन आसना, त्यामुळे तांगेले देह ताका ते अनुकूल करून दिना. तशें ओबेसिटीक आमी कशी निवारण करत? हे व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक तुवें इंस्लाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक म्हळ्यार आतांच्या भुरग्यांत ओबेसिटी म्हळ्यार वेट चड आसचे, ओवर द लिमिट चड आसचे. अँड इट इज आमी आतां हे ओबेसिटी स्प्रेड जायना, बट हे स्प्रेड जायनातले डिजीज आर नंबर 1 डिजीज वी कॉल अमंग चिल्ड्रन. अँड अंतू मेन कारण म्हळ्यार देहाचे सडतावण तुमकां जाय जाल्याची सडतावण तुमी खावचे. करेक्ट मोर देन वॉट द बॉडी रिक्वायर्स. तशें
सो इट कॅन ते कशें म्हळ्यार तुमचे खाणाचे कॅलरी म्हळ्यार ताचे शक्ती म्हळ्यार द कॅलरी कंटेंट ते फुडांत चड आसचे. सो आता घर कडेन गेल्यार तुमचे फ्रिजांत कंप्लीट बेकरी आयटम्स पुरो असतात, चॉकलेट्स, बेकरी आयटम्स, अँड एवरी इवनिंग बेकरी तावन पफ्स नाजाल्यार KFC, नाजाल्यार you try to bring this बिस्किट खाताची biscuits, these are all and chips, these are all the reasons for eating high calorie food. How do we ये आम्ही कशे आम्ही रावयेत, how to prevent the children from भुरग्यांक या डिसीज लागचे कशे प्रिव्हेंट करचे. most important thing is one is diet. फर्स्ट डायट आम्ही कॉन्सन्ट्रेट करचे, उणे करचे न्ही, डायट गुड फूड. सेकंड इज एक्सरसाइज. थर्ड इज प्रॉपर स्लीप. सो फर्स्ट पॉइंट इज डायट. डायट म्हणल्यार इट इज नॉट तुम्ही जस्ट खाऊचे मात नाही, इवन रीत इज इम्पॉर्टंट. सो ईटिंग शुड तुम्ही पूरा एक डायनिंग टेबलाचेर मात जेवायचे, अँड जेवच्या टायमार टीव्ही मोबाईल ते पूरा स्विच ऑफ जायचे. आता चेडवांक टीव्ही मोबाईल नातल्यार जेवण तोंडाक घालू कसा दिना. येस, सो दॅट इज वाय दॅट इज विथ दॅट हे हॅबिट आल्यार ते टीव्ही पळयतना जेवतना ते खाले खाता तांकां गुर्तूना, चेड खावन वता. सो ते कंटिन्युअस खावन तीत आसतात, अँड दॅट इज वन ऑफ द रिझन फॉर ओबेसिटी. सेकंड इम्पॉर्टंट वन साइड ये ईटिंग हायजीन म्हणलं, एका कडेन बसचे, कॉन्सन्ट्रेट करून खावचे. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग इज तुम्ही रिफाइंड फूड्स उणे करूंक आसा. रिफाइंड फूड म्हणजे शुगर्स, नॅचरल शुगर फ्रॉम फ्रूट यू कॅन हॅव, बट शुगर इज स्वीट्स हे पुरा अननॅचरल रिफाइंड शुगर. यू कॅन व्हीट फ्लावर, व्हीट तुम्ही गहू कव्यात, चपातीचे गहू, बट बेकरीचे पफ्साचे ते मैदा, दॅट इज रिफाइंड, ते उणे करूंक. सो एनीथिंग तुम्ही खंयचे तुम्ही खाताना तुम्ही पळयचे की आम्ही कितले रिफाइंड आले उणे करचे, कितले नॅचरल आले खाणल्यार तुमकां हे रिस्क ऑफ ओबेसिटी इज लेस. थर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिव्हेन्शन. कशें आमी ह्या भुरग्यांक प्रिव्हेन्शन करचे. डेटा आसा, कितले डेटा आसा टू से दॅट ब्रेस्ट फिडिंग आम्ही एक्सक्लुसिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग भुरग्यांक दिल्यार फॉर द फर्स्ट 6 months एक्सक्लुसिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग, या भुरग्यांक ओबेसिटी जावचे रिस्क मस्त उणे. सो फॉर्म्युला मिल्क दिनाशी ब्रेस्ट मिल्क दिवका म्हणजे तुम्ही. सो starting early and starting the right way is very important. So तुम्ही फर्स्ट भुरगे जावचे त्यादलात तुम्ही राईट करेक्ट रितीर तुम्ही भुरग्याक वाडवाड हाडल्यार हे ओबेसिटी जावचे रिस्क उणे. एक बुटीर ओबेसिटी आयल्यार टू रिड्यूस ते वेट उणे करूंक भुरग्याक वाली प्रॉब्लेम्स जाता, आनी ते उणे जायना जाल्यार भुरग्याक स्कूलांत सोशली म्हळ्यार दुसऱ्या भुरग्यांक भशेन ऍक्टिव्हिटी करूंक जायना. दे लॅक बिहायंड म्हळ्यार फाटी उरतात, आणि तांचे पुरा फाटी जावन वता. हेल्थ, सोशली, एवरीथिंग ते फाटी येतात. सो आमी जस्ट इमोशनली तांणी ते जाता. वय सो कोणी हसताची थोर बड्डा तशें नाव दवरता चेडवां. वय सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी लुक ॲट आमी ओबेसिटीक जस्ट वेट मत नाही, ओवरऑल प्रॉब्लेम आमकां एनालायज करून आमी ट्रीट करचे. आता तुम्ही पिडियाट्रिशियन जावन हांव तुमगेलें निमगुचे चेडवांक हेल्दी फूड खावोवच्याक कसले टिप्स ट्रिक्स कसले आसा गी? हय, सो हांवें सांगचें की फर्स्ट हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगलें इन्फंट्साक ब्रेस्ट फिडिंग, ताचे मागीर एटलिस्ट कंटिन्यू ब्रेस्ट फिडिंग टील 2 years. WHO is recommend, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन रेकमेंड करतात. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग इज तुम्ही वीनिंग कॉम्प्लिमेंटरी फूड म्हळ्यार 6 महिन्याचे जाल्या मागीर आम्ही स्टार्ट करतना होम बेस्ड घरकडेचे फूड आमी स्टार्ट करूंक आसा. डब्यान तुलनी पुरा उणी करता. वी हॅव टू रिड्यूस द रेडी टू ईट म्हळ्यार तुमकां फॉर्म्युला फूड,
या पुरा येस प्लीज तुमचे घरा तुम्ही करले फूड आणि तुम्ही स्टार्ट करीजे एक्झाम्पल स्टार्ट विथ राईस म्हळ्यार शीत तुम्ही बॉइल्ड राईस खातात त्यात राईस आनीक बॉइल करून सॉफ्ट करून ते स्टार्ट करा रागी स्टार्ट करा vegetables तुम्ही स्टार्ट करा दाल स्टार्ट करा आणि इन बिटवीन दिस कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग अँड इन बिटवीन गिव फ्रुट्स असे तुम्ही परमिटेशन कॉम्बिनेशन वेजिटेबल फ्रुट्स अँड वेजिटेबल अँड पल्सेस विथ सिरियल राईस आणि मिक्स केल्यार युअर बेबीज विल ग्रो व्हेरी वेल नेक्स्ट इम्पॉर्टंट इन्फेन्सी जाल्या मागीर 1 year 3 months 1 year 4 months त्यातल्या भुरगीं तुमकां कॉपी करतात दॅट फेज इज लर्निंग बाय इमिटेशन म्हणजे इमिटेशन म्हळ्यार तुम्ही काले करतात ते भुरगे पळोवन करतात तुम्ही काले उलयतात भुरगीं तुमकां पळोवन उलयतात सो दॅट त्या फेजार आसतना तुमकां भुरग्याक काले करीजे म्हणल्यार ते तुमी करीजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही समज जेवयजे जाल्यार तुम्ही टेबलार बसाचे switch off all the other lights switch off all the TV and तुम्ही टेबलार बसा ऑटोमॅटिकली भुरगीं तुमकां पळोवन तुमकां थंय येतात भुरगीं तुमचें अटेन्शन ना अशें मोर दॅन 5 minutes जायनात सो तुम्ही टेबलार बसतना इमिजिएटली टेबलार येतात सो टेबलार येतना तांकां प्रोत्साहन दिजे आनी यू हॅव टू गिव देम अ प्लेट म्हळ्यार एक डिसिप्लिन फूड दुखून मेंटेन करता तुम्ही सदां शिस्त स्टार्ट केल्यार इट विल फॉलो फ्रंट तुम्ही स्टार्ट करना जाल्यार ते शिस्त येना अँड मागीर ते स्टार्ट करचे डिफिकल्ट सो बट दीज आर द थिंग्स आता वॉट यू आता तुमचे भुरगे 4 years 3 years 4 years जाल्यार काले करचे नाव 3 years 4 years भुरग्यांक ऑलरेडी तुम्ही बिहेवियर सेट जाला बट ते बिहेवियर आमी कशें उणें करचे म्हळ्यार इफ तुम्ही ते टीव्ही मुखार जेवचे ते स्टॉप करीजे मोबाईल मुखार स्टॉप करीजे bring it to only one place एका प्लेसा कडेन केदाळा थंय बेसू का आनी खाजो का होय ते कावंक भायर व्हरूंक ना ओके सेकंड तुम्ही तुमचे फ्रिजान तारल्या पुरा बेकरी आयटम्स पुरा पुरा ते तुम्ही दवरूंक ना तुम्ही एटलीस्ट वन्स अ वीक तुमकां जाय जाल्यार हाडल्यार दॅट इज ओनली फॉर वन टायम हाडचे एंड करचे रिफायंड फूड्स शुगर्स इन टर्म्स ऑफ तुमचे कोल्ड ड्रिंक्स एरिएटेड ड्रिंक्स ते पुरा अवॉइड केल्यार मात तुमकां हेल्थी डायट भुरग्याक खावं येता हेल्थी मल्टीविटामिन्स पुरा या नॉर्मल फूडान हारल्यार पुरा बॅलन्सान हारल्यार चिल्ड्रन विल ग्रो वेरी वेल विथ लेस डिसीजेस कितले गीजन चरडू हांव स्कूलान तांणी पळयला तांणी सीत जेवतन लंच ब्रेकान सीत जेवतन तांकां सॉस जाय टोमॅटो केचप जाय नातले जॅम जाय so what is the reason here is that तांकां their tongue तांचे टेस्ट बड्स म्हळ्यार टेस्ट बड तांचे जिबेचे टेस्ट मोर ऑफ सॉल्ट ते खाऊन आमचे पुराचे अभ्यास जाला सॉल्टीचे अभ्यास जाला सो तांकां पुरान ती सॉल्ट जाय सो स्लोली ते एकच फावटी आमकां ते स्टॉप करूंक जायना सो वेन ते आसतना फर्स्ट रिक्वायरमेंट तुमचे नॉर्मल फूड आनी ते इल्लेशे यू नो स्पायसी इल्लेशे हे घालून देन स्लोली इल्ले उणें करून तुमकां मुखार वचूं म्हणजे आता मार्केटा पळयल्यार हेल्थ ड्रिंक्स म्हूण एक ताजें एक सेक्शन सेपरेट आसता तांचो बूस्ट गी हॉर्लिक्स ही असल पुरा मस्त नमनेच हेल्थ ड्रिंक आसा आमकां ते पळोवन दिसता पिडियाश्योर चेडूंक कांय DHS काही चेडूंक दिल्या कांय चांग आसतले चेडूंक कांय चांग वाडटा आसतलेची प्रमाण आमी लेखचे हे हेल्थ ड्रिंक्स दिवचे कितले अगत्य आसा की नाही अगत्य ना So ये पूरा all these commercial आमकां मेळटा पळोवंक मेळटा but it is not for normal children normal childrenak न्ही children कोण ग्रोथ जायना तांकां पिडियाट्रिशियन तुमकां सांगतात बट अदरवायज तुम्ही नॉर्मल चिल्ड्रनाक हे हाय कॅलरी फूड दिल्यार तुम्ही ओबेसिटीक वचूंक हेल्प करते So what I suggested येशे हाय कॅलरी फूड हाय कॅलरी ड्रिंक्स प्लीज ते इतले फॅन्सी दिसतात डू नॉट यूज इट अनलेस रेकमेंडेड बिकॉज these are the one of the reasons why children go into overweight problem.
आनीक एक समस्या कसं असतं म्हळ्यार ह्या चेडवालांत असल्यार व्हडना आमी ताजेर आमी फोकस करची नाका. एडोलसन्स म्हळ्यार एक प्राय येयले चेडवालांतू एक 10-12 वर्सां नंतर वयले चेडवालांतू रात्रीची मात्र निद्दांत मुतून वच्ची एक समस्या आसा. ಕೆಲವು ಜನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ते पसरेल ಕೂಡಲೇ तांकां जागोर जाता आनी तांणी मुत्त वताची जाल्यार ಕೆಲವು जनाक ते सगळे बेड वेट जेवची ताय कळना. असल समस्येचे समाधान कशें पळोवप आमी? सो तुम्ही सांगल्या प्रमाणे इट इज यू आर स्पेसिफिक तुम्ही म्हाका विचारचे की 10 to 12 years पहिले तांकां कंट्रोल आले, आता 10 to 12 years मागीर तांकां कंट्रोल ना, बेड वेटिंग आसा म्हळ्यार मूत पास करचे आसा. सो दिस हाका आमी म्हणचे सेकंडरी एन्युरिसिस म्हणचे. सेकंडरी एन्युरिसिस दुसरे कारण आसूंक पुरो. वन कॅन बी एन इन्फेक्शन, युरिन इन्फेक्शन आसूंक पुरो. सेकंड कॅन बी सायकोलॉजिकल, थर्ड कॅन बी न्यूरोलॉजिकल म्हळ्यार नर्व्साचे प्रॉब्लेम, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम एंड इन्फेक्शन. सो ये स्टेप बाय स्टेप आमी रूल आउट करन वन बाय वन वी हॅव ते आमकां ट्रीटमेंट दिवचे. आता इन्फेक्शन आल्यार आमकां मुताचे टेस्ट केल्यार आमकां इमिडिएटली कळटा की मुताचे इन्फेक्शन आल्यार थोडे पटी ते ब्लॅडर कॉन्ट्रॅक्ट जाता. जाल्यार मुत्ता इन्फेक्शन असल्यार युरिन वॉइड करतना उज्जन येता न्हय, ताप येता. थोडे भुरग्यांक तशें येना. तशें येना. सो अशे सिम्टम्स अशे प्रेजेंट करतात की रातीक बेड्डार करचे. सो फॉर दॅट वी हॅव टू चेक. फर्स्ट स्टेप इज टू चेक एंड सी and to treat that. The next important thing is to see dusre if there is any other abnormality which has started recently. So aka specialist म्हळ्यार युरोलॉजिस्ट असतात. युरोलॉजिस्ट ते मुताचे टेस्ट केल्या मागीर ते मुताचे युरोडायनामिक्स म्हळ्यार मूत कशें वता म्हण पळोवंक ते टेस्ट करतात. आनी ते करतना तांकां कळटा की खंय प्रॉब्लेम आसा, वेदर इट इज ब्लॅडर प्रॉब्लेम ऑर वेदर देर इज कंट्रोल प्रॉब्लेम. तशें आफ्टर इवॅल्युएटिंग एक्झॅक्टली खंय प्रॉब्लेम आसून इवॅल्युएट केल्या मागीर मात ताका स्पेसिफीक हें आसता वॉट यू कॉल मेडिसिन. आणि थोडे भुरग्यांक चड उदक पिवचे हॅबिट आसता. सो अशें जाल्यार वॉट यू कॅन डू इज टू ट्राय टू स्टॉप फ्लुइड्स आफ्टर 7. सेकंड, अवॉइड high calorie drinks like Sprite, Coke, coffee in the night. Stop that. Third important way you can try is alarm system at night to see that एक alarm by after 4 hours of sleeping alarm dorla to wake up to pass urine. So these are the various other techniques non medical म्हळ्यार वखद नातिलेचे ट्रीटमेंट हे ट्राय कर. हे सक्सेस जाल्यार यू डोंट हॅव टू गो ऑन टू डू ऑल द अदर थिंग्स. हे सक्सेस जायना जाल्यार हे केल्या मागीर तुमकां अशे प्रॉब्लेम आल्यार देन वी हॅव टू गो फॉरवर्ड एंड डू द अदर टेस्ट. एंड एक्झॅक्टली त्या टेस्टार आमकां कळटा की खंय प्रॉब्लेम आसा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट काडल्यार गुण जाता. ताका मशीनांनी प्रमाण मेळटा अलार्म सिस्टम मशीन. अलार्म सिस्टम्स आता मेळटा. इट इज सेन्सर म्हळ्यार तुम्ही पास केल्या ते वेट जाताना तुमकां अलार्म स्टार्ट जाता. सो दीज आर ऑल न्यू टेक्निक्स अवेलेबल. बट वेन एवर इट इज प्रयोजन आसा की त्या मशीनाचे? येस, इट हॅज बीन शोन दॅट इट विल वेक द चाइल्ड. बट ते मशीन ना जाल्यार आमकां करूंक जायना म्हणना. मशीन ना जाल्यार यू कॅन पुट एन अलार्म फॉर 4 hours आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ स्लीप सो एज टू गेट अप. आता 4 hours पयल्यान तुम्ही पास केला, नेक्स्ट अलार्म तुम्ही 3 hours पयले जाला. सो दॅट यू पास तशी म्हण एडजस्ट करून आमी टायमिंग करता. तसल्या रात्री हाऊस बॉक्सोन चेडा जागोवन मुतोच्या वेल्यार प्रॉब्लेम ना. ना. So you can try that. They try करना. But unless first things you have to rule out infection, ताचे मागीर ये try करा. ताचे मागीर ये जायना जाल्यार next test आसात and exactly काले कारण पळोवन आमी ट्रीटमेंट काडयना गुण जाता. आता आमगेले 1 घंटाचे समय ऑलरेडी आमगेले जेल्ले. तुम्ही एक वग्गी एक वॅक्सिनेशना विशयी सांगता, लसीकाकरण आमकां कितली अगत्य म्हणून? सो वॅक्सिनेशन इफ तुम्ही पळयल्यार इट हॅज फॉर ह्युमॅनिटी म्हळ्यार मनशांक मस्त डिसीजेस उणे करून हेल्प करला. तुम्ही पळयल्यार आतां आमकां पोलिओ केसीस आमकां मेळनात पळोवंक.
ये स्मॉल पॉक्स आमकां मेळना पळोवंक. दीज ऑल हे पुरा डिसीजीस वायड स्प्रेड डिसीज आसले. इतले जाणां डिफॉर्मिटी डिसेबिलिटी इतले जाणां स्मॉल पॉक्स जातान मेल्यात. बट टुडे आमकां ते जस्ट बुकान पळोवंक वाचूंक येता. वी डोंट see these cases. It is purely because of vaccination. आता एक वॅक्सिनेशनाच्या मुखाल्यारी एक एद्दी हॉट चार्ट मेळटा आमकां. तातूंत केलं वॅक्सिन आमी घेवू का, केलं वॅक्सिन अगत्य असल्या मात घेयांची म्हणून. ते अगत्य आशिल्ले मात्र घेयांची म्हणटा तसले म्हळ्यार ते रोटा व्हायरस तसल पुरा ते घेवू का गी आमी. सो बिफोर तांचे ऑप्शनल म्हणचे आसले. बट नाव दीज रोटा व्हायरस अँड ऑल दॅट दीज आर ऑल वॅक्सिन्स विच आर रेकमेंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द WHO, एस्पेशली इन एरियाज वेअर द डिसीज बर्डन इज हाय. म्हळ्यार ते खंय ते डिसीज रोग चड आसा ते आमी दिवंक आसा. टू वॉट एक्सटेंट की आतां our Indian system has included this rotavirus in our government and tumka rotavirus tumka cover jata melta. So these vaccines thode government cover karna does not mean it does not mean not required. Government ache funding sir jata na slowly ye pura tumka government and melta. So but does not mean government to dina salar tumka it's not required mun nahi. These are vaccines which prevent mular ye na che bolonka because these diseases लागल्यार risk of health, risk of life, risk of severe disease is very high. त्या diseases मात आमी vaccine दिवचे. लक्षांतर virus आसात ते पुरा खंयचे cover जावंक we don't give vaccine because most of them सडतावंत आपणा ते रावता. कंचाक आमकां जिवाक हानी आसा की ते आमी घेवू का म्हणून. ताका मात आमी वॅक्सीन केला. आता कोविड वॅक्सीन केला बिकॉज कित्याक म्हळ्यार इट इज मोस्ट जाणांचे लायफ गेला. they have done the covid vaccine. तशे most of these vaccines are life saving. So तुम्ही do not miss. तुमका डाउट आल्यार तुमच्या पिडियाट्रिशियना कडेन इसारा. बट टेक इट टाइम टू टाइम सो दॅट तुमका त्या डिसीजांतून प्रिव्हेंट करूंक तुमका हेल्प जाता. तशीची तुम्ही लसीकाकरण गव्हर्मेंटाचे द्वारा आमकां येता म्हणून सांगले. तशीच आमी ह्या वेळी डिवर्मिंग म्हळ्यार आमकां हे जे क्रिमीनाशक म्हूण ते मात्र तांणी 6 म्हयन्याक म्हणटा दिताची. तशें हांव त्या पुरो आमगेलें हेल्थ चांग करूंक आमकां सहाय करता म्हणून तुमी सांगचे. वय सो डिवर्मिंग इज अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी टाइम टू टाइम डिवर्मिंग केल्यार मात तुमचे भुरग्याचे हेल्थ will be in the best growth. म्हळ्यार ते वर्म्स तितले आल्यार ते भुरगे ते ब्लड सक करतात. ब्लड सक केल्या तक्षण तुमचे एनिमिया जाता म्हळ्यार ब्लड उणें जाता. ब्लड उणें जाल्यार वीकनेस जाता, एपिटायट उणें जाता, परतेन मल्टीविटामिन डेफिशियन्सी जाता, वेट येना, ग्रोथ येना. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट एवरी 6 months दॅट यू डिवर्म म्हळ्यार हे क्रिमी मात्र घेवंक मात्र घेवंक. तशें त्या पुरा कडेन प्रायमरी हेल्थ सेंटर प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत ते मेळटा. शाळेन ते सगळ्याक ते गव्हर्मेंट फ्री जावन सप्लाय करता. तशीच डॉक्टर आल्यार चमकले डॉक्टर निमती सुरू एक डिवर्मिंग जाला वॅ म्हणून. We always see that the children during the general visit we ask them whether they तांकां ते खाणे लागी ना खाणे ना जाल्यार we advise them आमी सांगता तशें कशें. आता आमगेले एक खेरी प्रश्न इन जनरल एक चेडवाले आरोग्य उत्तम रितीन आसूंक जाल्यार तुमी कसं तांकां एक सांगतांची. सो आरोग्य मीन्स भुरग्यांचे हेल्थ ओवरऑल टू टेक केअर ऑफ द हेल्थ म्हळ्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट इज तुमचे भुरग्याचे आमगेले ताका एक स्लाइड आसा 6 टिप्स म्हणून. Yes. So first hygiene is very important. म्हळ्यार cleanliness स्वच्छता म्हणून. वय स्वच्छता इन टर्म्स ऑफ युअर सीइंग तुमचे उदक, तुमचे खाण आणि तुमचे पर्सनल हायजीन म्हळ्यार जांग कट करू का, हात धुव का खावची फुडें त्या पुरा जाल्ल्या म्हणून न्हांव का. वय सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट हे स्वच्छता. सेकंड इम्पॉर्टंट टाइम टू टाइम तुमचे लसीके म्हळ्यार इंजेक्शन्स तुमी वॅक्सिनेशन तुमी घेवचे. यू हॅव टू टेक ते काण येयल्यार मात तुमकां प्रिव्हेंशन करूंक जाता अगेन्स्ट दीस डेडली डिसीजीस. थर्ड इम्पॉर्टंट पॉइंट
भुरग्यांक तूं खंय चड डिसीज असतात म्हळ्यार क्राउडेड प्लेस म्हळ्यार खंय जण चड कोट्स जातात थंय तुमी व्हरून वचो सांज चेडू आनी व्हरून नज म्हणून वय सेकंड मॉलाक व्हरून वचो थर्डली हॉस्पिटलाक वय वय मॉला व्हर नातल्यार केलो उपयोग जंक फूड खावची उणी जाता करेक्ट करेक्ट ओके सो हे पुरा क्राउडेड प्लेस खंय आसता पळय थंय हे डिसीज स्प्रेड जावचे रिस्क हायेस्ट सो ते खंय आसा पळय ते वरचे उणे करा सो देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज ब्रेस्ट फीडिंग हांवें सांगलें इन म्हळ्यार ब्रेस्ट फीडिंग लेस दॅन 6 months ओन्ली ब्रेस्ट फीडिंग आनी ताचे वयर आल्या भुरग्यांक बॅलन्स्ड डायट हांवें सांगलें बरी अवॉइड रिफायंड म्हळ्यार चड बेकरी प्रोडक्ट्स रिफायंड फूड शुगर्स सोडाज ते पुरा रावंक आसा देन एवरी चाइल्ड सगळे भुरग्यांक एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर म्हणून तांणी भायर वचून खेळिजे इट कॅन बी सायकलिंग इट कॅन बी रनिंग इट कॅन बी प्लेइंग बॅडमिंटन वॉट एवर वय फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर इज मॅन्डेटरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अँड लास्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 hours of sleep uninterrupted sleep नीद तुमच्या भुरग्याक आसाचेत बिकॉज ते न्हिदाच्या वेळार भुरग्यांचे ग्रोथ चड जावचे अँड तांचे डेली एक्टिविटी समा आसता एपिटायट समा आसता न्हीद उणें जाल्या तक्षण तांचे एपिटायट उणें जाता एक्टिविटीज स्लगिश जातात उणें जाता अँड ओवरऑल ग्रोथ ही उणें जाता ओबेसिटी पुरो उणी जाता इतले वेळू भुरगेपण अ डिस्कशन ऑन पिडियाट्रिक्स प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीजेस इन चाइल्डहुड म्हणल्यार विशयारी आमकां संपूर्ण माहिती दिलेले डॉक्टर मारियो जोसेफ बुखेलो हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॉम धन्यवाद तशीच आमगेल आरोग्य भाग्य कार्यक्रमाचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता